काँग्रेस विधिमंडळ सदस्यांची बसका मंगळारा दीस विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकाराच्या कार्यालयात जाली. गोंयकारांचे प्रश्न विरोधी पक्ष म्हूण आमकां खूब म्हत्वाचे आसात. त्या खातीर गोंयकारांचो म्हत्वाचो प्रश्न सरकाराक कुशीक दवरपाक दिवचे नात. तशेंच त्या प्रश्नाचेर चर्चा करून सुटावे करपा खातीर वावुरपाचें विधिमंडळ बसकेंत थारायलां, अशें विधिमंडळ नेतो बाबू कवळेकारान बसके उपरांत सांगलें. ह्या क्वेशनाक एकय क्वेशन जो आसा, एकय प्रश्न जो गोंयचो आसा, जो ज्वलंत प्रश्न, तो डिस्कशना शिवाय रावपा जायना. सगळे डिस्कशनाक येवपा जाय, तेजी चर्चा जावपा जाय आनी फ्लोराचेर कन्सर्न मिनिस्टरान तेजी रिप्लाय दिवपा जाय. हें आमी केअर घेतलें आनी तेजे खातीर आमी एक दिसाक एक प्रामुख्यानी एक प्रश्न सामको काडून तेजेर पयलीं डिस्कशन जावपा जाय, जो सिरियस इशू आहा. कित्याक 20 सिटींग आसा ह्या फावटी आमकां 20 फावटी आमकां क्वेश्चन हांव विचारपाक मेळटात की 20 दिसाची एक असेंब्ली आहा ही, आनी ताका लागून 20 दिसां भितर निदान एक विशया बद्दल तरी ठोस रिप्लाय सरकारान दिवपा जाय आमकां. अशे पद्दतीन प्रिकॉशन घेतले कारणांनी 3 दिसाचे क्वेश्चन आमकां आयज रिप्लाय मेळ्ळा. गोंयकार टॅक्सीकारांचेर गोवा मायल्साक लागून अन्याय जाता. तांचो विशय अधिवेशनाच्या पयल्या दिसा विधानसभा अधिवेशनात मांडटले, अशें कवळेकारान सांगलें. सरकारा कडेन बाकी सगळ्यो गजाली आसात, पूण तेंचे कडेन टायम दिवपा खातीर खंयच्याच मंत्र्याक टायम ना, खंयच्याच आमदाराक टायम ना. रुलींग पक्षाचो एकय मनीस तांकां टायम दिना आनी ताका लागून आमी तांकां टायम दिल्लो आसा. तांचो आमी इशू घेतलो आसा. आमी एसेंब्लीक ट्राय करतले पयल्या दिसा कॉलिंग एटेन्शन हाडून हो सरकाराच्या हेजेर लक्ष घालपाक आनी सरकारान हेजेर ठोस कितें तरी तोडून काडपाक. कित्याक हो विशय आसा, गोंयकारांचो विशय आसा आनी ताका लागून जे कितें सरकार निर्णय घेता जाल्यार तांकां विश्वासांत घेवन, कॉन्फिडन्साक घेवन करपाक जाय आशिल्लो. म्हणजे जितले विशय गोंया फुडें जे आज पर्यंत आसात ते तशेंच. उदाहरणार्थ मायनिंगाचो विशय जो आसा, जो टायम टू टायम मायनिंग नव्यो तारखे, नव्यो डेटी दिवप जालात, पूण खंय आजून सोल्युशन येयला कांय ना. दुसरें कोल पोल्युशन जें आसा तें तशें आसा. सेर जेडाचो इशू आजुनूय कांय हें जालें ना. सेर जेडा लागून आमकां आतां आमी गेल्ले एसेंब्लीक एक रेजोल्युशन घेतलें आनी कन्सर्न मिनिस्टराक धाडलें की आमकां प्रेजेंटेशन जाय म्हणून. जे पब्लीक हियरींग आसा 7 तारखेक, पण तेणी आमकां आयज डेट दिल्ली आसा 28 तारीख. आमचे विरोधी आमदारांक ह्या म्हयन्याच्या 28 तारखेक 3 वरांचेर PSC रुमा हातूंत हॉलांत तें प्रेजेंटेशन आमकां दितलें. म्हणटकीर सेर जेडाचो इशू तसो आसा. फॉर्मेलीन आजुनूय लोकां भितर भंय आहा, तो आजुनूय टोटली गेल्लो ना. सगळें ड्रग्स कमी जावपाक सोडून ड्रग्स वाडत आसा. म्हळ्यार समस्या ज्यो आसल्यो त्यो खंयच आजून हें जालें ना. जे विशय आसा ते तशाचे आसा. विशय सॉल्व जावपाक सोडून नवे क्रिएट जातात, नवे तयार जातात, पूण पयलींचे विशय आहा ते जे आहा ते तशे आहात.